for the 4th Bird Festival. I welcome to one and all. The Goa is always known for the International Film Festival. Now the Goa will also known for the Bird Festival in future. Goa has always known for this type of biodiversities. Just now we have inaugurated one biodiversity park, the 1 kilometer ahead from here. I'll request all the guests, those who are present here for the bird watching festivals, they can visit the biodiversity park also. That is a two good biodiversity park which are already constructed by our forest department. हांव समेस्तांक परत एकदा खूब खूब हुनहुनीत परबी दिता. चौथे फावटी आमी हे बर्ड फेस्टिवल आमच्या मोल्या गांवांत ऑर्गनायज करता. मोल्या गांव म्हाका दिसता आज गोंयांतच न्हय, देशांत न्हय तर इंटरनॅशनली जाणा जाल्लो आसा वेगवेगळ्या गजाली खातीर. एक गजाल सिद्ध जाता की आमी बायोडायवर्सिटी पार्क मोल्यान आनी चौथे बर्ड फेस्टिवल अगेन इन मोलेम हे ऑर्गनायज करता आसतना सगळ्यांक सांगपाक सोदता की वी आर मोर कन्सर्न अबाउट द मोलेम. आमकां मोल्याची चड चिंता आसा, आमकां गोंयची चड चिंता आसा आनी मोलें सेव करपा खातीर मोलेकार आनी गोंयकार म्हाका दिसता खूब पुरो आसात. निश्चितच जी रानावनां बाय सिद्धीन एक्सप्लेन करता आसतना हो सैम हो वाठार आनी हे माणकुलें गोंय हाजे बऱ्या पद्दतीचे बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करून दवरपाची म्हणजे आमच्या जाणटेल्यांनी काळजी घेतली, आतांचेय लोक काळजी घेतले. म्हणून तर म्हाका दिसता हाजो आस्वाद सगळ्या लोकांक जर आमी घेवपाक दितले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या बर्ड फेस्टिवलाची गरज आसा. म्हळ्यार हांव समेस्त मोल्याकारां कडेन इतकेंच मागता की हे अभयारण्य आसतलें, मोले पार्क आसतलें, हेजें राखण तुमीच केलां. हाज्याय फुडें आमी म्हणटा हांगासली बायोडायवर्सिटी आसत किंवा हांगासल्यो सगळ्यो स्पिसीस आसत ह्यो राखून दवरपाचें काम आमकांच करचें पडटलें. ताका लागून तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जाय तें तुमच्या कडल्यान मेळचें हाजी हांव अपेक्षा करता. आमी खंयसरूच कॉन्फ्लिक्ट दवरपा ना. नक्कीच तुमचे विविध विशय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सोडोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले हाजें हांव आश्वासन दितां.